आसोलडा चांद्रा गावांतल्यान पासार जावपी रस्त्याची स्थिती सामकी गळगळ्याक आयल्या। प्रशासनाच्या कानार घालूनय प्रशासन कानार केस काडटा। थळावे लोक दर दिसा जावपी अपघातांक विटल्यात। आता जर ह्यान फुडें सरकारान हातून लक्ष घालें ना तर थळावे रस्त्यार देऊन रस्तो आडायतले म्हण शिटकावणी गावाच्या लोकांनी दिल्या। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। लोकांक धंदो करा कोण पळय थिंगा आतां कोण हें करतलो थिंगा हें तुम पयलीं तुम केलो जाल्यार हे आय थिंगा लोकांक त्रास नासलो प्रेस मागोता तुम वचून तेजें इन्स्पेक्शन करचें लोकांक गांवच्या लोकांक कित्याक हे लोक तिनी वचनाय तुम वयताय ताज मरे तुम मेन वयताय तेशी काय ना हे फक्त मरे गेम खेळटाय पॉलिटिकल गेम खेळटाय आपणाक एक मुद्दो म्हणटा एसएच8 आमकां नाका आमी गिटोली पंचायत मेंबर आमकां एसएच8 नाका म्हळ्यार हे कितें कोताय एसएच8च्या नांवान आपणाक फायद्या वयताय मिनिस्टराक गेले सगळे आपणाक फायद्या वयताय आनी काय ना सांगताय वी आर कम विथ अ proposal of SH8 we do not want to denotify at the same time they go and they say I'm joining GF what is this is not done this is all political motivated actually और रस्तो कोर म्हण आमी पयलेच MLA सांगलोले पूण SH8 लागून तेणी और रस्तो करून दिवना पूण ग्राम सभा जेन्ना आमी रेजोल्यूशन घेयले विदाउट वायंडींग और रस्तो कोच म्हूण आनी रेजोल्यूशन घेनूय हो रस्तो जालो ना लास्ट टायम हे रस्त्या फोंड पडून मेले आनी तितून कवात पुरले जायतें जालें हे पाटी बीन तें जालें ना हे पाटी जाय पडोन कोणा हॉस्पिटला वयले कोणा फ्रॅक्चर जायना आहा त्यांनी म्हाका फोन मारता हो रस्तो कित्याक जालो ना काय म्हूण सो आतां मुखार कितें आसा कितें सांग तुका आतां हो तो रस्तो MLA कोण ना जाल्यार सगलो लोक हिंगा रस्त्यार येवन रस्तो आडायतले।